कोविड इस्पितळांत उपचार चालू आशिल्ल्या वास्कोंतल्या दोग दुयेंतींक कोविड दुयेंत जावन मरण आयिल्ल्याची म्हायती आसा. एक 31 वर्स पिरायेचो तरणाटो जाल्यार एक 80 वर्स पिरायेच्याचोय आस्पाव आसा. 31 वर्स पिरायेच्या तरणाट्याक शुक्रारा रातीक मरण आयलें, जाल्यार 80 वर्स पिरायेच्या मनशाक शेनवारा फांतोडेर इस्पितळांतूच मरण आयिल्ल्यान वास्कोंत कोविड दुयेंताक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 6 जाला. जाल्यार आयज मेरेन कोविड दुयेंत जावन गोंयांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आतां 11चेर पावला. आयज मेरेन गोंयांत कोविड दुयेंताक लागून मरण आयिल्ल्यात मोले 70चो 1, वास्कोंतले 6, मडगांव फातोड्डांतलो 1, ताळगांवांतलो 1, कुडतरींतली 1 आनी सांकळेंतले एकाचो आस्पाव आसा. तातूंत एक नगरसेवक जाल्यार एक आदल्या मंत्र्याचोय आस्पाव आसा. कोविड दुयेंताक लागून 31 वर्स पिरायेच्या तरणाट्याकूय मरण आयिल्ल्यान गोंयकारांक आतां खूबच आपल्या भलायकेची जतनाय घेवपाची गरज आसा. गोंय सरकारानूय आतां तरी हो विशय कोरोना, कोविड, कम्युनिटी ट्रान्समिशन, लोकल ट्रान्समिशन करीत बसचें न्ही अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. गोंयांत आयज मेरेन 2251 कोविड दुयेंती मेळ्ळ्यात. तातूंत गोंया भायल्यान गोंयांत आयिल्ल्या प्रवाशांतले 107 दुयेंतींचोय आस्पाव आसा. गोंयांत मेळिल्ल्या कोविड दुयेंतींतले वट 895 दुयेंतींचेर इस्पितळांत उपचार चालू आसात. शुक्रार दीस आनीक 100 नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात. तातूंत उत्तर गोंयांतल्या पेडण्यांतले 3 वाडल्यात, कांदोळेंत 1 वाडला, 4 नेरुलांत मेळ्ळ्यात, करसवाड्यात 1, फोंड्यांत 3, शिरोड्यांत 1, जाल्यार बेतकीत अचकीत 25 नवे कोविड दुयेंती मेळिल्ल्यान उत्तर गोंयांत शुक्रारा दीस वट 38 दुयेंती मेळ्ळ्यात. जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्या मांगुरिलांत 2 दुयेंती वाडल्यात, 5 मडगांवांत, फातोड्डांत 2 वाडल्यात, कुडतरेंत, बाणावलेंत आनी कोलवांत एक नवो दुयेंती मेळिल्ल्यान दक्षिण गोंयांत शुक्रारा दीस 12 नवे कोविड दुयेंती मेळ्ळ्यात. मांडवी न्हंयत आशिल्ल्या कसिनो जहाजांतूय काम करपी एक कोविड दुयेंती मेळिल्ल्याची म्हायती आसा.